नवरात्सव व्हडा उमेदीन मनयल्या उपरांत गोंयभर दसऱ्या निमतान गोंयकारांनी दसरोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। दरेक गांवांनी त्या गांवच्या परंपरे प्रमाण दसरो मनयतात। उत्सव घरादारा सजोवन जाता। दसरो म्हणटकच शस्त्रपूजन आयलेच। आपापल्या पोटापाण्याच्या साधनांची पूजा करून, दुकानां आस्थापनांची सजावट करून, गाडयो धुवन तांची पूजा करून, वरसभर आपले पोट पाणी सांबाळपी वाहनां साधनांची पूजा करून तांचे विशीं कृतज्ञता उक्तावपाचो उत्सव दसरो। विजय हुए श्री राम, आज रावण का दहन मनाएंगे। छोड़ बुराई आज एक विजयदशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम, आज रावण का दहन मनाएंगे। छोड़ बुराई आज एक विजयदशमी मनाएंगे। दसऱ्या दिसात RSS म्हळ्यार राष्ट्रीय सेवक संघाचो थापणूक दीस। देशभर संघाच्या स्वयंसेवकांनी दसऱ्या निमतान संचलनात भाग घेतलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय गोयच्या संघाच्या संचलनात वांटेकार जालो। ह्या दसऱ्या उत्सवाच्यो सगळ्या गोमंतकीयांक हार्दिक शुभेच्छा। आणि ह्या दसऱ्याच्या निमित्तान म्हणजे शस्त्रपूजन करतात। सगळ्यात पयलीं आमी जशें म्हणटा की शेतकरी आसतलो, कश्टकारी समाज आसतलो, हे सगळे आपल्याक शस्त्राचें पूजन करून फुडले येवपी दिवाळी आनी बाकीचे सण उत्सव साजरे करपाक तयारी करता। ह्या दसऱ्या उत्सवाची प्रेरणा घेवन पारंपारीक उत्सव करपी सगळ्यांनी आपल्याक शस्त्राचें पूजन करून आपलो पारंपारीक वेवसाय हो गोंयांत रुजपाक जाय। आनी तोच पारंपारीक वेवसाय मोठ्या प्रमाणात जर चल्लो जाल्यारूच म्हाका दिसता गोमंतकीयाची खऱ्या पद्दतीत आमी म्हणटले की दसऱ्याची सुरवात ही नेटान जाल्ली आसा। आयज दसऱ्याच्या निमतान म्हजी हार्दिक शुभेच्छा। ह्या निमतान प्रत्येकान बऱ्या विचाराची मांडणी आपल्या जिवनांत करची।